दीस सोमार फेब्रुवारीची 3 तारीख 2025. पहिले वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 11 वोळ 32 तावन 40 पर्यंत. भावा भयणीनो, आनीकी हांवें उलोवची गरज आसा काय? गिदेयोन, बाराक, सामसांव, जेप्ता, दावीद, सामुएल आनी तशेंच प्रवाद्यां विशयांत सांगूंक सुरू केल्यार म्हाका वेळ पावचो ना. तांणी सक्टांनी भावार्था वरवीं राज्यां जिखून घेतली, नीत चलयली, देवाच्यो बसवण्यो जोड घेतल्यो, शिवांचीं तोंडां बांदली, पेटोवन विस्तारलो उजो पालवयलो, तालवारींची धार सुकयली. अस्कत आसलेले ते सक्तिवंत जाले, झुजांत पराक्रम दाखयले आनी परदेशांच्यो फौजी तांणी पाडव केल्यो. बायलांक घोव जिवंत जावन पाटी मेळ्ळे. हेर थोड्यांनी उत्तम जिवंतपण लाभतले म्हणल्या बरवशान सुटका इन्कार केली आनी कश्ट दग्ध सोसूंक ते तयार जाले. हेरांनी खेबडायो सोंसल्यो, जेरबानाचे मार केले आनी खोड्या सांकलींनी पडोवन बंदखण भोगली. थोड्यांक फातरायलें, खरवोतान चिरलें आनी तलवारीन कातरलें. बोकड्यांची आनी बोकड्यांची सामडी पांगरून ते देशांतर भोवले. ते लाचार जाले, अडसले आनी दगदणेक बली जाले. तसल्यांक हो संवसारच नाफावो जालो. अरण्यांनी, दोंगरांनी, धोलींनी आनी धरणीपंदल्या माट्यांनी जियोन तांणी दीस काडले. आनी सोमेस्तांनी आपल्या भावार्था वरवीं देवातावन केदीवरती शिफारस जोडली ना, तरी देवान बसयलेलें तांकां मेळ्ळें ना. कित्याक देवान आनी एक चड बरी मांडावळ जारयेक हाडूंक चिंतलें. हे मांडावळेंत आमकांय एक स्थान ताणें दिलें. अशें आमचे विणें ताका संपूर्ण करूंक ताका नाका आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 30 20 तावन 25. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा, तुजी भयभक्त आदारतल्यांक तुवें दाखयलेलें उदार मोन, तुजो आसरो सोदतल्यांक सक्ता हुजीर तुवें केल्ले उपकार कितले वर्ते. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मतलब्यांच्या पासांतली तांकां निवारच्याक तुजे सद्रे स्थानांतच तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलक्या जिबांतले राखच्याक तुज्या तंबांतच तांकां आसरो दिताय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सदैव जावं सर्वेस्पर, वेडो घाल्ल्या शहरांत आसलेल्या म्हाका आपली विचित्र दया दाखयल्ल्या देवाक जावं होगळाप. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. आकांताच्या वेळा हांवें म्हळें, तुजे सद्रे मुखलो तुवें म्हाका पयस केलाय, तरी हांवें हाक मारतस म्हजी विनती तुवें आयकून घेतलाय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुमी सर्व भक्तांनो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गर्व्यांक कितें फावो तें कठिनायेन फारीक करता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला.
देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळ 1 तावन 20 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरासेनाच्या गावाक येवन पावले. जेजू मचव्यांतलो देवलो तितलोच. देवसार लागलेलो एक मनीस समाधींतलो भायर सर ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधींतच जियेतालो. ताका सांकलीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातलें. सबार पावटी खोड्यांनी आनी सांकलींनी ताका बांदल्यारी सांकली ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडो पूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें. दीस रात खळनासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी फापसून घेवन आसतालो. पयसतावन येताल्या जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयांक पडलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोबमान म्हणालो, म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय? जेजू, परमोन्नत देवाच्या पुता, म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचे नांवी तुजे लागीं हांव परतां. कित्याक भायर सर ह्या मनशातावन ही अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायल्लें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसा. त्या गांवांत तावन तांकां भायर धांवडाय नये म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयच लागसर दुकराचो व्हड एक हिंड दोंगरा कडशार सरून आसलो. देवसार जेजू लागीं अशें परती लागले, आमकां त्या दुकरां थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदवां ते देवसार त्या मनशातावन भायर सर दुकरा भितर प्रवेश जाले. सोडुणे 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडसा वयल्यान सरोवरांत उडून उदकांत बुडोवन नास जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले पळोवन धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवन लोक भायर सर नायलो. ते जेजू सरशी आयले. देवसाराचें सैन लागलो मनीस आतां न्हेसोन बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलेलो तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी खुद्द पळयल्ल्यांनी देवसार लागलेल्याक घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोण वच जाय म्हूण ताचे लागीं लोकांन उपकार मागलो. जेजू माचव्यार चडटना देवसार लागलेलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून परती लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां ती तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पसत केल्लें सक्कड देकापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले सुमेस्त विस्मीत जाले. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आपले परगट जिणे वेळार हर एकल्याक बरें करीत गेलो. विविध पिढ्यांनी वळवळच्या लोकांची बिरमत पावून तांकां गूण केलें. असलो दृश्टांत आयचे सुवार्तेंत आमी वाचता. देवसार लागलेले व्यक्तीक जेजू गूण करता आनी ताका आपल्या कुटुंबादारां थंय पाटी हाडटा, सांगून सर्वेस्परान आपले दयेन कितें केलां तें तुज्या कुटुंबाच्यांक सांग. आपल्या घरच्यांक मात न्ही, सबार शहरांनी जेजूचें नांव तो गाजयता. आपल्या वैयक्तीक जिवनांत जाल्लें बरेंपण हेरांक आमी सांगचें. पुनर्जीवन जेजू आमचे मदें पवित्र सभेंत जिवाळ आसा.
अजून साबार आसर्यां आमचे मदें आमच्या कुटुंबांनी घडोवन आसात. लोक हाका साक्ष दिवंक मुखार सरता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत सर्वेस्पर देवाचें बरेपण आमी आशेवया आनी ताका साक्ष दिवया.